दर्या देगे वयल्या वा क्रीक रिवराच्या सायडीच्या जाग्याक CRZ लागता. CRZ व्हायोलेशन करून जर कितें बांदकाम केलें, बिल्डींग बांदली, घर बांदलें जाल्यार आनी कितेंय बांदलें जाल्यार ते मोडटात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा. अशी कारवाय कितलीशीं वर्सां राज्यांत चालू आसा. सद्या मोर्जी अशी कारवाय सुरू जाल्या. हाचें एक खाशेलेपण आसा ह्या कारवायेचें. तें कितें? मोर्जेचो जाग्याचो मालक दुसरो आसा आनी थंय रावपी लोक आसा ते टेनंट आसा. ते जमीन मालकान कागाळ कितें केलें की तांकां जी जमीन दिल्ली आसा, जितली स्क्वेअर मिटर, कोणाक 90 दिल्या, कोणाक 60 आहा, कोणा कडेन 100 आसा, तेचे भायर तेंच्यांनी बांदकाम केली म्हणून जमीन मालकान कागाळ केली. आनी CRZ व्हायोलेशना सकयल आतां सुप्रीम कोर्टानूय ते सगळे लढाई हरल्या उपरांत, कायद्याची लढाई जी आशिल्ली ती हरल्या उपरांत आतां कारवाय सुरू जाल्या. हातूंतल्यान आमकां कितें दिसता की जमीन मालकीचो जो प्रश्न आसा तो राज्यान फकत हेर तालुक्यांनीच ना जाल्यार दर्यादेगेच्या वाठारांनी जमीन मालकीचो प्रश्न आसा. सरकारान सद्या नक्षा नांवाचें सॉफ्टवेअर हाडलां. तातूंतल्यान ते जमीन मालकी सिद्ध करपाक सोदतात. तातूंतय आनी घुसपागोंदळ जाला अशें आयकपाक मेळटा. सरकारान केन्ना तरी जमीन मालकीचो प्रश्न सुटोवो करचो पडटलो. तो करिना जाल्यार अशी कारवाय ती थारून गेल्लीच आसा. सतत पावस पडिल्ल्यान मडगांवच्या सुरावले रेल्वे अंडरपास परत एक फावट उदकापोना गेलो. अंडरपासात व्हड प्रमाणात उदक साचिल्ल्यान यो वच करपी गाडयो आनी चलत वचपी लोकांक असुविधा निर्माण जाला आनी अपघाताचो धोको निर्माण जाला. थळावो आमदार, रेल्वे अधिकारी आनी भौशीक बांदकाम खात्यान तपासणी करून लेगीत ह्या प्रश्नाचेर आजून कायमस्वरुपी उपाय मेळूंक ना. प्रशासनान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडचो अशी मागणी तळ्याव्यांनी केला. दिवचले बार्शी वाठारांतल्या श्री तळेश्वर देवस्थानाक तेंकून आशिल्ल्या सैमीक तळ्यात एका मानयाचो वावर आसा. मानये तळ्यात भोंवतना तशेंच तळ्याचे धडेर विसव घेतना थळाव्या लोकांच्या नदरेक आयला. लोकांनी जाग मेळटकीच मानये उदकांत वता. ह्या मानयाची दहशत आतां वाडल्या. सान भुरगीं तळ्यांत देंवतात, तळ्या कुशीक भुरगीं खेळटात, तशेंच गांवांतली बायलां तळ्यांत कपडे लेगीत धुतात. मात मानयाक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. देखून जाता तितले बेगीन हाचेर उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. सांकवाळच्या एका बायल मनशेन आपल्याच धुवेचेर आनी ताच्या बॉयफ्रेंडाचेर भांगरा चोरयेचो गंभीर आरोप केला. आपणे सांबाळपा खातीर दिल्ले सुमार 2 लाख मोलाचे भांगर घाणाक दवरून ताचेर रीण घेतलें असोय दावो तिणें केला. ह्या प्रकरणाची कागाळ वेर्णा पुलिसांनी नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा.